गोंयच्या रानात वाघांच्या अस्तित्वाविशीं गंभीर विसंगतताय दिसून येता। हे विशीं नेमके कितें चल्लां तें कळना असो हुस्को पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला। एके वटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2022 गोंयांत 5 वाघ आशिल्ल्याचे जाहीर केल्ले, जाल्यार दुसरे वटेन राज्यांतले मंत्री वाघ नाशिल्ल्याचे सांगतात। तातूंत आतां 6 वाघांच्या मरणाक लागून परिस्थिती आनीकूय गोंधळाची जाल्या अशें केरकारांचें म्हणणें। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळींत केरकार उलयताले। धारबांदोडा सांखळेच्या आगलोट रानात कांय दिसा पयलीं कुशिल्ल्या अवस्थेत पट्टेरी वाघाची कूड सांपडिल्ली। ह्या वाघाची नाकटां आनी दात गायब आशिल्ल्याचें मुखार आयिल्लें। अशा तरेन वाघाची कूड सांपडिल्ल्यान वाघाच्या अस्तित्वा विशीं प्रस्न निर्माण जाल्यात। पयलीं गोंयचे लोक वाघाचें अस्तित्व मान्य करताले, मात आतां उदरगतीच्या नांवा खाला वाघ आडखळ जावपाक लागला। देखून वाघ आसा काय ना हाचेर समाजाचें दुर्लक्ष जाता अशें पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांणी राज्यघटनेंतल्या कलम 48 आनी 51 पर्यावरण आनी रान संपत्ती सांबाळपाची जापसालदारकी नागरिकांक दिल्या। तरी लेगीत आमी वाघांक विसरपाक लागल्यात। कितले वाघ मेले आनी कितले जिते आसात हाचें पडून गेल्लें ना। गोंयचे लोकच न्हय तर मंत्री, ताडोबा, चंद्रपूर सारकिल्या भायल्या रानात वाघ पळोवपाक वता अशें केरकार हांणी सांगलें। रान खात्यान सैमीक मरणाचो दावो करपाचो असल्यार ठोस पुरावे सादर करचे, कॅमेरा ट्रॅपात रेकॉर्ड दाखोवंक जाय। रानटी सुण्यांच्या हल्ल्याक लागून वाघांक मरण आयलां असल्यार ते सैमीक मानूं येता अशें केरकाराचें म्हणणें। कर्नाटकांत वाघांच्या मरणा उपरांत रोखडीच चवकशी समिती नेमतात अशी वेवस्था गोंयांतूय कार्यरत आसची। पयलीं शिकार करप्या आड कारवाय करपा खातीर खाशेले पंगड आशिल्ले, आतां ते कित्याक ना असो प्रस्न केरकारान मांडलो। गोंयांत वाघांची जनगणना सुरू आसा काय ना हे विशीं सरकाराचें मौन आसा अशी टिकाय केरकारान केली। सांखळ्या वाघाच्या मरणा उपरांत थारावीक फुडाऱ्यांनीच प्रतिक्रिया दिल्या, हेरांनी दुर्लक्ष केल्ल्याचें केरकाराचें म्हणणें। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळींत राजेंद्र केरकार हांणी हे विशीं जायते प्रस्न उपस्थित केले। गोंयकार हेका जबाबदार आसा। पयलींच्या तेंपार आमचे गोंयचे लोक जे आसले ते वाघाचें अस्तित्व मानताले। आयज कितें जाल्लें आसा की गोंयच्या जनतेक, गोंयचो सुशिक्षीत समाज आसा तांकां वाघ आपल्या विकासाच्या मार्गान एक अडथळो निर्माण जाल्लो दिसता आनी ताका लागून वाघ आसा काय ना हेंचे कोणाक सोयर सुतक ना। खरें म्हणजे भारताची जी राज्यघटना आसा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरान 48 कलम जे समाविष्ट केल्लेले आसा तेतून स्पश्टपणान म्हटलेलें आसा 48 कलम की प्रत्येक नागरीक आनी राज्याची जबाबदारी आसा आपल्या पर्यावरणाक, आपल्या रानाचें अस्तित्व दवरपा खातीर। आमी हें अस्तित्व जें आसा हें विसरत चल्लेलें आसा आनी तेकाच लागून वाघ जे आसा ते मेले कितें, जिते आसा कितें हेचेर आमकां पडलेलें ना आनी तेका लागून गोंयचे तुमीच कित्याक सगळे लोक जे आसा ते ताडोबा किंवा चंद्रपुरान लागसार जितली म्हणून रानां आसात त्या रानान लोक वाघ पळोवपाक वयता, वाघाचे फोटोग्राफ्स घालता। आमचे मंत्री सुद्दां जे आसा ते सुद्दां वाघ पळोवपा खातीर भारतांतल्या रानांनी वयता। दुर्दैव अशें की आमच्याच वाघांक कोण पळोवपाक एक नागरीक ह्या नात्यान तिनूय दुर्घटना ज्यो आयज जाल्यो जेतूंतल्यान 6 वाघ मेल्लेले आसा त्यो तिनूय घटना ज्यो आसा त्यो वन खात्याच्या लक्षान एका मनशाक हाडून दिवच्यो पडटा। तसो आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री 2022 जाहीर करता की गोंयच्या रानान 5 वाघ आसा आनी गोंयांतले मंत्री जे आसा ते गोंयांत अजिबात वाघ ना। ही जे विरोधाभास, एका वटेन देशाचे प्रधानमंत्री व्याघ्र गणना जाहीर करता तेतून सांगता की ह्या राज्यात 5 वाघ आसा आनी आमी तेंचे संरक्षण आनी संवर्धन करपाक पूर्णपणे बांधील आसा आनी दुसरे वटेन गोंयांत 6 वाघ मारता। ही पूर्णपणे विरोधाभास। म्हाका कळना हे कितें चल्लां तें। की वन खातें सांगता तो नैसर्गिक मेला म्हणून, पूण नैसर्गिक मेला म्हणून जेन्ना सांगता तेन्ना तुमच्या कडेन कितें तरी पुरावे जाय। तर गोंयांत ही जी व्याघ्र गणना आसा ती बाबा चालू आसा काय ना ते सुद्दां सांगपाक सरकार जे आसा ते भिवपाक लागलेलें आसा। देखीक आमच्या कर्नाटक राज्य आसा, एका वाघाची हत्या जाल्या उपरांत ते कितके तिरमुरून तेंचो वन मंत्री जो आसा तो जागो जालो आनी चवकशी समिती नेमली आनी तितून जे कोण जबाबदार आसा तेंचेर कारवाय जाल्ली। अशा पद्दतीन जर आमच्या कडेन जर जाता न्हू, यंत्रणा कार्यरत रावता आनी लोकां भितर भंय जाता जाल्यार निश्चितपणान आतां वाघा बरोबरच जी मेरू आसा किंवा रानडुकर आसा हेंची शिकार जी आसा ती शिकार रोखपा खातीर पयलींच्या तेंपार गोंयान कृती दल स्थापन केल्लें आनी ते आकस्मीकपणे अशे धाडी घाली येतल्यो। आतां कित्याक जायना हे व्याघ्र गणना जी आसा तिचो अहवाल फुडें कितें जातलो काय खबर ना, पूण एक सांगता की आयच्या घडयेक गोंयान परते 5 वाघांच्या वयर आसा। येणाऱ्या कालखंडान
ते मागीर 1 म्हयनो आसूं किंवा 2 म्हयनो आसूं किंवा 6 म्हयने आसूं किंवा 1 वर्स आसूं, आमकां गोंयान व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा ते मेळटालेच. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.